बाब आज हे करमळेचे लोक सकाळी पासून हांगसर प्रोटेस्टाक बसल्यात. थंय तेंच्या गांवांक येता तो मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून. आनी जो पर्यंत हो मेगा प्रोजेक्टाचे लायसन किंवा तांकां दिल्ले परमिशन रद्द करिना तो पर्यंत हांगाच ठिय्या मारून बसतले असो त्यांचो ठाम निश्चय आसा. आनी तुमी एज अ ऑपोजिशन लिडर आज ह्या ते लोकांच्या समर्थनाक हांगसर आयले, तुजें म्हणणें कितें आसा? आज खूप दुख जाता, कित्याक आज जेन्ना एक इलेक्टेड मेंबर आनीक एक पार्टीचे प्रेसिडेंट आनीक लोक सकाळचो जेन्ना प्रोटेस्टान आज हिंगा जे मेगा प्रोजेक्ट ओ इलिगल मेगा प्रोजेक्ट ह्या प्रोजेक्टाक सारखे जे रस्ते आसपाक जाय, जे फॉर परमिशन दिलां, हे सगळे इलिगली घेवन आज जेन्ना गांवच्या लोकांक हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून म्हाका दिसता ऑलमोस्ट last 1 month or 2 months Bab Viresh has taken up this issue very aggressively. Anik आज दुख जाता कित्याक ह्या सरकार आज ह्या गुजराती बिल्डराक सपोर्ट करपाक आनी गोंयकाराक जे आज इनोसंट कारांबोळीचो लोक आज रातभर हिंगा आसा. And this shows की this government is basically not bothered about गोंयकार्स. आज हे नये वर्साक म्हाका दिसता एक दुसरो हो प्रोटेस्ट जालोलो आसा. ज्या पद्दतीन आज विधानसभेन जावं बाब विरेश जावं ऑपोजिशनाचे जेन्ना आमी उलयता की गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी जावपाक जाय, आनी ही कॅरिंग कॅपॅसिटी जेन्ना गोंयकाराक सादारण सारखे गांवांत उदक ना, रस्ते ना, लायटीचो इश्यू आसा, सुवरेजीचो इश्यू आसा, गार्बेजीचो इश्यू आसा, हे साधारण आम्ही जेन्ना विधानसभेन 4-5 म्हयने आदी उलयल्ले त्या वेळार ह्याच मुखेलमंत्रीन आमकां आश्वासन दिलेले की कॅरिंग कॅपॅसिटीची स्टडी जातली. आज ह्या बिल्डराक जेन्ना झोन कन्वर्जन जाता, जेन्ना गोंयभर सेल ऑफ लँड जाता, आज हे गोंयकारपण राखपाक आज आमचे गोंयकार हिंगा भायर सरलेले आसा. आनी जेन्ना आमदारान एक उलो मारलो त्याच्या उल्याक म्हाका दिसता इतले भुरगे भायर सरले. दूख जाता की दिस टीसीपी डिपार्टमेंट, द चीफ मिनिस्टर इज डुईंग नथिंग टुडे. दे आर नॉट बॉदर्ड. आमकां तेंगेलो डिमांड व्हेरी स्ट्रेट आसा दॅट दीस प्रोजेक्ट शूड बी स्क्रॅप्ड बिकॉज टेक्निकली तेका जे रस्त्यांचे साधारण जे वस्तू जाय परमिशन दिवपाक हे प्रपोज रोडाचे केलेले आहाय. आज गोंयभर जरी तर चयल्यार हेच हाल जे गोंयकाराचे हाल करपाक आज ह्यो बीजेपी सरकार जो परिवर्तनाच्या नांवान आयिल्लो 2012 जे कितें बरें करतले म्हूण आयिल्ले, आज सगळे गोंयभर जरी तर चयल्यार एकूच आवाज. आनी एव्हरी डिस्ट्रिक्ट, एव्हरी विलेज इज बेसिकली देर इज अ सेल ऑफ गोवा, सेल ऑफ आमचे डायज. आनी आज जेन्ना सरकार, इट इज द ड्युटी of mine as leader of opposition to come, jenna opposition MLA has taken it forward. आज म्हाका दिसता हांव अपील करता लोकांकडे की आज एसले म्हाका दिसता ह्या सरकाराक, ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक दाखोवन दिवपाक जाय, दोतोर प्रमोद सावंतान दाखोवन दिवपाक जाय, विश्वजीत राणेक दाखोवन दिवपाक जाय की ही दादागिरी, ही हुकुमशाही तुमगेली बंद करा, ही चलची ना म्हणून. हिंगा जायते आमचे एसटी भाव आहा, पयलीच्या दिसाक चिंबेलच्या गांवांत पासून असलीच दादागिरी, हेच हुकुमशाही. सो बेसिकली आज द सेल ऑफ गोवा शूड स्टॉप. जे पण हिंगा कारांबोली विलेज जाला ते म्हाका दिसता गोंयभर जावपाक जाय, गोंय पेटपाक जाय. कित्याक ही दादागिरी हेंगेली जी म्हाका दिसता डिक्टेट दिल्लीच्यान आज साधारण म्हादय विकली, उदो सारखे ना, लाईट सारखी ना, रस्ते सारखे ना, एम्प्लॉयमेंट सारखे ना. आणि हे दिल्लीचे शर्मा वर्मा, गुजरातचे हे सगळे हिंगा येवन आज गोंयचे पाड घालपाक सोदता. एअर क्वॉलिटी इंडेक्स आमगेली देंवलेली हा. वयता थिंगा पोल्युशन, दोंगर उडयताय, हिल्स उडयताय, न्हंय उडयताय. सो ह्या सरकारा विरुद्ध आज आमची ड्युटी जाता. And as whatever call the people take, and whatever call is being taken by Viresh, by Manoj, and all of the people together, we are with the people. We immediately demand scrapping of whatever technical orders have been given. कित्याक आज जरी तर चयल्यार ही गेम चलता, हे मंत्री सगळे गेम कोताय. खास करून जावं पंचायत मंत्री
ते डायरेक्टर डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतार इन्फ्लुअन्स करून आज सगळे ह्या बिल्डर लॉबीक प्रोटेक्ट करपाक सोदता. आमची जेन्ना ग्रामसभा जाता 73rd 74th अमेंडमेंटाचेर आमकां पावर्स दिलेले आहाय. लोकांक नाका जाल्यार हेंकां कित्याक जाय? हेंकां हे प्रोजेक्ट कित्याक जाय? कित्याक लोकांक सारखे गांवांत उदक ना, लायट ना, सारखे गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आहा. इतले आसतना जर हे एडिमंट जाल्ले म्हाका दिसता लोक चोयता. This is at the start of the year, it will be the end of the rule of the Bharatiya Janata Party. ही दादागिरी चलची ना. फाल्यां दिसाक बाप फेरतीन रिबेलोनूय एक उलो मारलेलो आसा. ऑल ओव्हर गोवा हे पेट्टले. जे लँड इज द बिगस्ट इश्यू. सेल ऑफ गोवा ज्या पद्दतीन आज वापर करता, थिंग्स आर कन्वर्टेड, हिल्स आर बींग यूज, हिल्स आर डिस्ट्रॉयड. हे सगळें बंद जावपाक जाय. 2012 रिजनल प्लॅन काडिल्लो, काँग्रेस पक्ष तेजेर पडलो, पण त्या वेळार तो विड्रॉ केल्लो. आज लोक जो हिंगा आहा इज नॉट अक्रॉस पार्टी. वी आर ऑल टुगेदर एज गोंयकार्स. पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ आर सेकंडरी. एंड आय थँक द पीपल. आज इतली सकाळ 9:30 आहले अजून आहे. आणि हे इमिजिएटली विड्रॉ जावपाक जाय. जे डिसिजन आर टेकन बाय द पीपल, वी आर विथ द पीपल. युरीबाब हो सरकार, भाजप सरकार खास करून म्हणटा आपण या अंत्योदया आणि या गरीब लोकांचे आणि कल्चर सांभाळपी लोक म्हणटा, आम्ही सरकार म्हणटा. ना हे अंत्योदया सर्वोदया ही फक्त उतरां. हे सगळे हे पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट हाडटा गांवांत. हेमकां फकत गोंयकारपण पाड घालपाक जाय. भायले मनशाक हाडून हिंगा आमची जी आयडेंटिटी आहा ही आयडेंटिटी काबार करपाक जाय. थोडे दिसांनी आमची अस्मितायेचो दीस आसतलो, ओपिनियन पोल डे. ह्या पासत जे 1967 आमचे फ्रीडम फायटर मेले, इतले लोक मेले हे चोवपाक. आणि हे जरी तर आज बंद जायना जाल्यार फाल्यां आमगेली भुरगीं, आमगेली नातवां हे कितें कोतली? Can you afford land today in the state of Goa? Can a Goan afford? So this BJP is only giving us jumlas and the people will give them a befitting reply. आताच ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरीन तुका तेको दिल्लो आसा ह्या मुवमेंटाक. करमयेकारा वतीन तेका देव बरें करूं म्हणून सोदता की इतलो वेळ इतलो लेट तो हांगा येयलो आनी सगळे जे करमयेचे लोक हांगा उपस्थित आसा. आतां तुमकां एक लेटस्ट अपडेट दिता, कारण हांगा सगळे रावल्या आनी आमीय रावल्या की केन्ना पर्यंत आमकां तो स्टॉपाक ऑर्डर मेळटली, केन्ना पर्यंत तो स्टॉप ऑर्डर मेळोन आमी घरा वयतले. पण अजून पर्यंत आमकां हें मेळोंक ना. आमी दोनूय सायडीच्यान हांगा आनी दुसऱ्या सायडीच्यान हे सगळे आमचे करमयेकार तशेंच गोंयकार एकजुटीन रावल्या आनी हो आवाज आमचो बुलंद करपाक लागून परत एकूच डिमांड करता की हो जो मेगा प्रोजेक्ट आसा हो स्टॉप करचो. ह्या मेगा प्रोजेक्टाक जे हाडला हे परमिशन ग्रांट केल्ली आसा ही फाटीं मारची आनी हो स्क्रॅप करचो. आतां लेटस्ट अपडेट तुमकां हें दिवपाक सोदता. थोड्याच वेळा पयलू जो गोंयचो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे हेणे म्हाका फोन मारलो आनी तेणें फोन मारून सांगलें की हें जें आसा हेजेर आपूण एक्शन घेता आनी ह्या फुडल्या 3 दिसां भितर आपूण एका स्टॉपाक हाडटा. तेन्ना हांवें ताका म्हटलें हेज्या पयलू तुवें अशी खुबशी एश्युरन्स दिल्ली ती अजून पर्यंत पुराय जावंक ना. तुम्ही पळयलां आसतलें की 39A अंडर कितलीशी लँड यूज चेंज केल्ली आसा, मात ती अजून पर्यंत जो एश्युरन्स जो आसा तो पुराय जावंक ना. आनी कितल्याशा तेंपान आयज ताका याद येयली की विरेश बोरकर हो आमदार आसा म्हणून. हें पयलीं व्हडली गोश्ट. कित्याक विधानसभेत आमी पळयताले की तुमकां जाय तें करा म्हणटाले, बट आयज जाय तें करून आयज लोक येयल्या लोकांचो. सो ताका आमी सांगलें की हो जो मुवमेंट आसा हो लोकांचो मुवमेंट आसा. ताका सांगलें की तुमची जी कोण CTP आसा ते CTPक डायरेक्शन दिवचें की तुमी स्टॉप ऑर्डर काडचो. आपूण करता 3 दीस लागता. हांवें म्हणलें 3 दीस कित्याक? जेन्ना 3 दीस आमी म्हणटा तो 3 दीस कित्याक हें ताका विचारलें. तो म्हणटा आमकां प्रोसिजर करपाक जाय, हें करपाक जाय, तें करपाक जाय, वॉटेवर. आतां दुसरें तें जालें. हांवें म्हटलें कितें आसा तें आमी लोकां कडेन उलयता. रोखडोच थोड्या वेळान मुखेलमंत्र्याचो फोन येयलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हेजो फोन येयलो. तो म्हणपाक लागलो थोड्या वेळा पयलू आपणान सांगलेलें की मिनिस्टराक फोन मारचो आनी ही मेसेज पावोवची की हें फुडें आमी स्टॉप करतले म्हणून. आतां मुखेलमंत्र्याकूय हांवें तें विचारलें की आयज सद्याक गोंयांत कितें चल्लां. आमी पळयता की ह्या करमये गांवांत जो ब्युटिफूल विलेज, ट्रायबल डॉमिनेटेड विलेज, ह्या गांवांत असलो प्रोजेक्ट हो आतांचे न्हू आनी हांव आतां जॉयन हांव तरी मागीर येयला. तेच्या पयलू 6 म्हयन्या पयलू हो इश्यू चालू जाल्लो.
तेन्ना तुमचो स्थानिक आमदार थंय आसा, ते आमदार आसा, सरपंचूय आसा, तेंच्यांनी हो विशय घेवपाक जाल्लो आनी ते स्टॉप करपाक जाल्ले, आमकां भितर पडपाक नाका आसले. तेन्ना आमी विचारलें की हो जो प्रोजेक्ट आसा तेही सांगले की सायडीक मुसोंड आसा, हिंदूची मुसोंड जी आसा ती सायडीकूच आसा, तेका सारको बफर झोन दवरूंक ना, तेका रस्ते सारके ना, रस्ते बारीक आसा, तरी पूण ऑन प्रपोज रोड 15 मीटर आनी 10 मीटर प्रपोज रोड हो प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिल्लो आसा, सायडीक पंचायत घर आसा आनी ग्राउंड आसा, हेंय तेका सांगले. सो हेजेर जो एक्शन आसा तो एक्शन घेवपाक जाय ते तेका सांगले. तो म्हणपाक लागलो हेजेर एक्शन घेता. आता हेजेर एक्शन केन्ना घेता, तेका टायम लागतलो म्हणटा. आता टायम कितलो लागतलो, कसो लागतलो तो सांगता. आमी म्हाका तरी खबर ना कितलो टायम लागतलो, आनी हांवूय लोकांक सांगपाक शकना की कितलो टायम तो ते हे करतले आनी कितले टायम एक्शन घेवपाक लागतले. आता डिसिजन आमचेर आसा. आनी ताका सांगले की हे जे तुमी म्हाजे कडेन पावयला, कित्याक हेज्या पयलू तुमी खूब एश्युरन्सीस दिल्ले आसा, म्हाका तरी एश्युरन्स दिवन फटयल्लो आसा. म्हाका तरी फटयल्लो आसा, कित्याक आमी खुबशे एश्युरन्स एसेंब्लीन घेतलेले आसा, एसेंब्ली भायर युरी बाबांनी घेतलेली आसतली, तेंची एश्युरन्सीस घेवन फटयल्ले आसा. सो आतां तुमी जे एश्युरन्स दिता हे आमी कितें आसा ते लोकां मेरेन पावयतले. जे करमयेकार आसा, करमयेकारांक कितें दिसता, की करमयेकारांनी ठामपणान मांडलेलें की आयच्या दिसा जेन्ना पर्यंत आमकां हे ऑर्डर मेळना तेन्ना पर्यंत आमी हालची ना म्हणून. आतां करमयेकारांचेर आसा की करमयेकारांक कितें करपाक जाय तें, कित्याक आमची मेसेज पावोवपाचें काम आसा, हांव मेसेज पावयता. सो हांव मागता करमयेकारांक तुमी सांगचें, आयज आमी सकाळच्यान हांगा बसल्या, सकाळच्यान आमी एकूच डिमांड घेवन आसा की आमकां स्टॉप ऑर्डर जाय, आमकां हें काम जे चालू दवरलां, हे गोयल म्हणटा गुजराती जो आसा तेणे काम चालू दवरलां, हें करपाचें कितें तें. आतां तुमी सांगा, तुमी आपूण जावन सांगा की आमी हांगा डिसिजन घेवपी कोण न्हू, आमी हांगा स्ट्रॉंगली लोकां कडेन आसा आनी लोकां कडेन रावतले. कित्याक आमकां गांव आमचे राखपाक जाय, हे गोंय आमचे फुडले पिळगेक दवरपाक जाय, हेंकां कितें करपाक जाय तें तेंकां खबर आसतलें. आनी तेंकां तेंय आसा की फाल्यां तेंच्यांनी कितें करपाचें, तेंच्यांनी येवपाचें. खरें म्हणल्यार तेणें हांगा येवंक जाय आसलो, तो लागींच परवरी आसलो, मुखेलमंत्र्यान हांगा येवंक जाय आसलो, लोकांक फुड्यान कितें आसता तें उलोवंक जाय आसलो, उलोवपाक शकतालो, मात तो येवंक ना. आतां कितें आसा हें लोकांनी उलोवचें. आमी करमयकारांनी डिसिजन घेवपाक जाय की आतां आमी कितें करतले तें. ही मेसेज जी आसा ती तेणें पावयल्ली आसा, आमकां तेका परत ती मेसेज आसा ती आमच्या करमयकारां लोकांची जी आसा ती मेसेज फुडें पावपाची. सो तुमी सांगा तुमकां कितें जाय की तो फुडें दिसलो म्हणटा तेन्ना हें करतले काय आतां आमी रावतले. कितें जालां पळय, आमी आतां सकाळच्यान हांगा बसल्या तेन्ना ही मेसेज येयना, ती आतां रातची मेसेज येता 9:30. आमकां जावं सीएमाचो स्टेटमेंट, आमकां स्टेटमेंट जावं त्या शिवाय आमी वचना हांगा. आमी हांगा न्हिदपाक पडल्यार कोता येता, धाडो येवपाक आमी धाडल्या वता. आमकां हांगासरल्यान तेजे तुमचे कडेन उलयल्यार टॅलिफोन आमकां नाका, आमकां तेजे स्टेटमेंट जावं सराचो. सरान स्टेटमेंट करतो की बाबा तो आपूण 3 दिसांनी काडटा तेजे ते म्हणून. आमकां ते वर्कआउट नाका. एकूच सांगता, हो जो इश्यू आसा हो 26 जुलयाक आमी स्टार्ट केल्लो आनी 26 जुलयाकसून आमी हो कंटिन्युअसली लोक फॉलो करीत आसा. आनी जेन्ना आमकां कांय तसो बरो रिस्पॉन्स मेळना तेन्ना आमी विरेश बाबाक उलो मारलो, विरेश बाब उतराक येयलो. आतां हे फोन केला म्हणटा विथ ड्यू रिस्पेक्ट सर, आमकां ड्यू रिस्पेक्ट आहा, तुका एलओपी सराकूय रिस्पेक्ट आसा आमचो. बट एक सांगता, जेन्ना आमकां इन्स्पेक्शन जालें 5 डिसेंबराक आनी हो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमकां कलेक्ट करपाक आमदाराक 3 फावट येयला. म्हणल्यार आयज यो फाल्यां यो, आयज यो फाल्यां यो करून आयज 1 म्हयनो काडलो. म्हणल्यार एक ऑफिसर जर ती चीफ टाउन पॅनल जी आसा ती तर आमच्या आमदाराक अशें तर 1 म्हयनो काडून तो रिपोर्ट दिवपा खातीर, जाल्यार आमी चिंतपाक जाय जाल्यार हो स्टेटमेंट आनी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक कितें लागतलो तो. एक गजाल जाली. दुसरी गजाल जाली, आयज आमीच ना, म्हाका दिसता आमकां रिस्पेक्ट करपाक जाय आमच्या बायलांक. जी बायलां राती 2 मेरेन धालो केल्यो आनी सकाळीं हांगा दान सुमार येयली आनी 10 ते 8 मेरेन हांगा बसली. आनी आयज वायट दिसता सांगपाक की ती बाबडी भुकेल्ली आशिल्ली आनी हांव तेंचे भितर पळय म्हाका लॉज दिसताली. हांव एक क्वॉलिफायड भुरगो जावन तिंका म्हाका आयज वताक बसयलो आनी तो सरपंच एसीन बसून एक स्टेटमेंट दिता आनी ही वयर एसीन बसलेली आहा. म्हटल्यार आमची लायकी दाखयताली. वायट दिसता कित्याक की आमच्या जाणटेल्या मनशांक आनी भुरग्यांक हांगा तळमळचें पडलें. होय हांगाय आनी दुसरे आमचे मनीस भुरगे ल्हान तरणाटे आशिल्ले ते करमय प्रोटेस्ट करताले उपाशी, कारण तेंच्यो आवय हांगा येयल्ल्यो. कळ्ळें, तुमकां इतके वखत बसले तेन्ना तुमकां हो स्टेटमेंट याद येवना. सर, वी हॅव अ ड्यू रिस्पेक्ट फॉर यू सर. बट आमकां सर एकूच सांगता, जसो तुका फोन केला फाल्यां तुका ब्लेम करपाक नाका, तुवें आमच्या खातीर खूब केला, वी आर ऑलवेज ग्रेटफूल टू यू सर. बट एट द सेम टायम सर एकूच तो मिडियाक स्टेटमेंट दिवपाक टायम लागना.
लेट हिम मेक दिस स्टेटमेंट. लेट ओनली नॉट करमयकार बट आख्खे गोंयकारांक कळपाक जाय वो फोटिंगपणां फाल्यां जातली जाल्यार गोंयकारा कडेन जावपाक जाय फोटिंगपणां. सो आमचो टार्म डिमांड आसा. आमी लोकांनी डिस्कस केला. लोकांनी टार्मपणे सांगला की तुमी सर आमकां रिस्पेक्ट आहा ऑनरेबल सीएमाक आनी तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग. सर तुमी जर इतके आमचे चिंतता एकूच स्टेटमेंट मिडियाक दियात की बाबा विदीन 3 दिसां भितर तुमी हो जो प्रोजेक्ट येता तो स्क्रॅप करतले म्हणून वी वील डिस्पर्स फ्रॉम हियर इमिजिएटली सून देर आफ्टर. हे सगळ्यांक मान्य आतां पळय आयज जे हांगा सांगलां की आमी जाय जाल्यार आतां ताका फोन मारया बट हे सगळ्यांक मान्य आसा स्टेटमेंट 3 दिसां भितर ते आतां नेक्स्ट कितले 3 दीस उरता 3 दिसां भितर सगळे आसा. मात फुडल्यान हें सांगता स्टेटमेंट दिलो आनी 3 दिसां भितर जर येना न्हू 4 दिसां आमी हांगा येतले. आनी सांगता आमकां करमयकर जावं येता हांगा थंय. आमचे 7 माडो आसा आनी धालो चलता. 5व्या दिसा आमी सांगणे करतले नावात. मारता तुमच्याच फुड्यान फोन मारता. हॅलो आता आमी वांगडा आसा सगळे लोक वांगडा आसा आनी आमचो एलओपी आसा इंजी आसा. सो आमी उलयले लोकां कडेन परमेश्वराचे लोक आसा ना तेजेर उलयले तांकां विचारले की अशें अशें तुमी मेसेज पावयल्ली आसा म्हणून. आनी एज पर दॅट मेसेज लोक कितें म्हणटा तुमचे कडल्यान एक स्टेटमेंट येवचो की तुमी जशें आमकां सांगलें की 3 दिसां भितर तुमी बंद करतले म्हणून. सो असो तुमचो स्टेटमेंट हांव जावचो आनी तेन्नाच आमी दिसता नाल्यार आमी हांगा बसता म्हणटाले. शोकस कम स्टॉप वर्क ऑर्डर. पळय कशें आसा आतां हांव तेंच्या फुड्यान तुमचेड उलयतां. फाल्यां अशें जावपाक जायना की शोकस कम स्टॉप वर्क ऑर्डर जाय. शोकस काडली म्हणटच फाल्यां कोर्टान वयतलो. ना पळय कशें आसा आमकां क्लियर कितें तें आतांच सांगा की आमकां मागीर ते भशेन डिसिजन घेवचें पडटलें. 3 दिसांनी स्टॉप वर्क ऑर्डर मेळटली काय ना तितलेंच सांगा कित्याक फाल्यां शोकॉज केन्ना इश्यू करता आनी स्टॉप वर्क ऑर्डर केन्ना दिता. बोर्ड मिटींग केन्ना जाता 3 ते 4 दिसांनी. आतां कितें आसा पळय आतां लोक सगळे रावले ते म्हणटा फाल्यां समज तुमी हें करिना नाल्यार आमी परत येतले हांगा. तुम्ही 3 दिसां भितर समज स्टॉप वर्क ऑर्डर काडिना जाल्यार ते परत आमी परत हांगा येता म्हणटालो डीसीपी डिपार्टमेंट पूण परत सेम हें जातलो. तुमी आतां मातशें तेंचे कडेन उलया जाय हांव मातसो दिता. येस सर. ताका पयलीं अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर शोकॉज करची पडटा. ताका शोकॉज फाल्यां काडपाक लायता. 3 ते 4 दिसांच्या भितर बोर्ड मिटींग घेवंक लायता आनी बोर्ड मिटींगेर ताका स्टॉप ऑर्डर काडपाक लायता. ओके सर. थँक्यू सर. Sir, scrapping of the project has to be done. Scrap करा आणि तुम्ही एक स्टेटमेंट द्या जरा. शोकस म्हणटा तो मागीर सर कोर्टान एकूच वचलो. नोटिसान हाडटा सर. जेन्ना टीसीपीन जेन्ना रिपोर्ट सबमीट केल्लो तेन्ना 5 मीटर 5.5 मीटर रोड्स दाखयले. जेन्ना परत टीसीपीचो ड्राफ्टमॅन गेलो सर थंयसर तेन्ना जेन्ना तेणी इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना थंयच सायड ती 3.5 मीटर दाखोवपाक लागली. सो देर इज अ डिस्क्रिपन्सी ऑफ एरिया. एक्झॅक्टली रायट म्हणून तर तुका म्हणटाली डीसीपीच्या बोर्ड मिटींगेर घेवन तुका स्टॉप ऑर्डर इश्यू करता. येस सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. तुम्ही एक स्टेटमेंट काढा. एक स्टेटमेंट तू जर स्पीकरार घालता तुमकां तो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दी सीएम ऐसा एक स्टेटमेंट दी दोगे ना ना तू आहा स्पीकराची हा मातशें लायव्ह हा तू व्हिडिओ काढून दोतोर तांकां कितें आसा उलय तू सीएम उलय. पळय
हांव जाय जाल्यार आतां प्रेसाक फोन करून सांगता म्हाजे उलोवणें आतांच डीसीपी मिनिस्टर ऑफ श्वेतीत राणे कडेन जालें. श्वेतीत राणे स्वता विदेश मंत्र्या कडेन उलयला. ओके, हांव सांगता की ताका आमी फाल्यां स्टॉप हे जे आमी शॉपार नोटीस इश्यू करपाक लायता प्रोसिजर वायज, आनी प्रोसिजर कंप्लीट जाल्या काय 3 दिसांनी बोर्ड मिटींग घेतली आनी बोर्ड मिटींग घेतली उपरांत ताका स्टॉप ऑर्डर इश्यू करपाक लायता. सो ते स्टॉप वॉटर जावं रस्तो ना थिंगा सारको 3.4 3.5 मीटर आहा ते 3 दिसां भितर मातशें हें करपा लाय. हें तूं लायव्ह आहा प्रेसाचेर. तुम्ही एक तुमचो स्टेटमेंट आउट करा सो दॅट तांकां आमी दाखोवपाक मेळटलो स्टेटमेंट. एज पर दॅट स्टेटमेंट आमी तुमच्या हेजेर तुम्ही सांगला त्या गोष्टीन आतांच धाड. आमी रावता स्टेटमेंटाक, मिडिया बीन रावले हांगा. एकदां आमकां स्टेटमेंट मेळलो एज पर दॅट आमी जो कितें आसा त्या लोकां कडेन उलोवन तें फायनल करता. गिरीश बाब शोकॉस नोटीस म्हणटा पळय तें मागीर तुमकां तो म्हणटलो जर कोर्टान वचत जाल्यार सबज्युडीस असं म्हणटले आनी हांव कांय करपाक जायना म्हणटलें. आतां कितें आसा आतां ते तेणेन सांगलां टेक्निकल जे आसा तो म्हणटा आपूण 3 दिसां भितर स्टॉप करता. आतां हे लोकांनी सगळ्यांनी आयकलां. आतां हें डिपेंड लोकांचेर. लोकांनी कोणी तो आतां मिडिया बायट कितें दिता तो आनी एज पर मिडिया बायट कितें आसा तो लोकांनी डिसिजन घेवनी. तुम्ही कितें आसा तो डिसिजन घ्या एज पर मिडिया बायट. तो फाल्यां दिसता नाल्यार तुमी मिडियानी हें करूं जाता. Showcause notice is part of natural justice. So showcause notice, suppose if you don't give it, then they will get a stay indirectly in the court. So whatever this needs to be done, basically if the people think that it has to be scrapped, तो 3 मीटर रस्तो हा तो काय 7 मीटर करू जायना. सो ते स्टॉप वर्क ऑर्डर पडे हा ती परमनंट स्टॉप वर्क ऑर्डर आसपा जाय आनी तो रोज काय खंय वाडोवपा जायना. सारके. सो इट इज अप टू द पीपल. आय थिंक इट इज देअर डिमांड. सो लेट हिम मेक अ स्टेटमेंट अ चीफ मिनिस्टर, देन दे विल डिसाइड बेस्ड ऑन बसा आणि एक अपडेट दिवपाक सोदता स्पेशली सीएम आतां पळयता जाल्यार की असोच एक प्रोजेक्ट किल्ला गांवांत आमी स्टॉप केल्लो आसा. ज्या गांवांत एक प्रोजेक्ट येतालो आनी 6 मिटरचो रोड नासलो. आमचो रोहन कलंगूटकारान तेन्ना ते मॅटर घातलेले आनी तेन्ना ताका कंप्लीट स्टॉप ऑर्डर येयल्ली. सो अशें ना की येना म्हणून आनी तो प्रोजेक्ट कितलीं वर्सां आतां स्टॉप आपोना. सो इट इज पॉसिबल. हो सेम मॅटर तसो मॅटर हांगा आसा. हांगाय रोड ना, हांगाय मेगा प्रोजेक्ट येता. मॅन्डेटरी 6 मिटरचो रोड आहा तो ताका जावंक ना. तो जावपाक शक्य ना कित्याक तो जायत जाल्यार लोकांची घरां बिरां सगळें वयतले. सो हितून व्हडलें चिंतपाची गरज ना. सीएमाक इतलेंच सांगता की तुवें भिवपाची गरज ना. डायरेक्ट स्टॉप ऑर्डर काड आनी काबार कर.